पर्रीकाराच्या घरात राफेल व्यवहाराच्यो फायली, विश्वजिताच्या आवाजातले रेकॉर्डिंग काँग्रेसीन केले जारी. पर्रीकार आणि विश्वजितान न्हयकारले आरोप. राहुल गांधीन संसदेत मांडलो विषय. पर्रीकाराच्या घरार धाड घालपाची काँग्रेसीची मागणी. मडगाव पणजे मार्गावेली येरादारी घुवणावपा खातीर PWDन सोदलो नवो मार्ग. पणजेच्यान फकत 4.5 किलोमीटर चड जाल्यार मडगावच्यान 2 किलोमीटर. पंचायत कायदो लाय चालीक, व्यवहारांची प्रक्रियाय सुधराय. मायकलाचो मॉविनाक उपहासात्मक सल्लो. पंचायतींक चड अर्थीक अधिकार दिवपाची मागणी. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. राफेल व्यवहारावेल्यान दिल्ली परत भूकंप आयला. ह्या भूकंपाचे केंद्र गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या घरात आसा. राफेल व्यवहाराचे गुप्त फायली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या घरात आसा अशें सांगपी विश्वजीत राणेच्या आवाजाचे रेकॉर्डिंग दिल्लीचे काँग्रेसीन जारी केल्ले. पूण विश्वजितान मात हे आरोप फाफडून उडयले. ह्या रेकॉर्डिंगाची तपासणी करची अशेंय ताणें मागलां. हे फावट काँग्रेसीन सर्जिकल स्ट्रायक केला. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रणदीप सुरजेवालान बुधवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली. ह्या वेळार ताणें राफेल व्यवहाराचेर जाल्ल्या विश्वजीत राणेच्या आवाजांतल्या उलोवपाचें रेकॉर्डिंग दाखयल्लें. आयकात तो कितें सांगता तें. Boss, good evening. I told call today. There was a 3-hour cabinet meeting. Okay. Just keep it confidential. Just so you all know. There were so many fights, so many fights. Nilesh Kabral has gone and recruited maximum engineers from his constituency. So everybody, Jay Salgaonkar took out the list and showed it to him. So everybody was fighting with him and everybody was upset because no work is being done on the recruitment front. Okay. Babu Asgaonkar was fighting with Sudhin Lavekar because his works are not being done. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafael in my bedroom. What are you saying? I'm telling you, no? My God. Which you should actually make a story and put it because you can cross check with somebody who you're close to from within the cabinet. Okay. Because this is how, this is something which he said. That means he's holding them to ransom. I swear. He said it's in my bedroom here only, in the flat. Each and every document of Rafael is with me. Now, whether he wanted somebody to go and inform them in Delhi or what it is, I didn't know. I didn't understand. My God. I called you to tell you this thing. Oh my God. And 3 hours cabinet meeting, literally heading nowhere, or was there some kind of a thing? Nothing. It was heading in directionless. Waste of time. Sir, tell me something. Why is this man suddenly so interested in having an assembly session, that our speaker? Because he feels that the RSS will back him to become chief minister. He's on his own train. He's on his own train. Somebody else is there. That side Sudhin is very clear that he will not support him. This side Vijay is very clear that he will not support him. My. But we need to have a meeting because you need to communicate certain things to tell you what will be the outcome of this whole thing. So you tell me, sir. Whenever you tell me, I'll be there. I'll tell you. You just brief and keep because it will go in that direction only. I'm very, very clear. Okay. What's going to happen? So you let me know whenever you want me to come down. I'll do that. Make myself. I'll do that. Okay. Right. Okay. Bye. हे रेकॉर्डिंग भायर पडटकीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक ईमेल आणि पत्र बरयल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेगोबेग पत्रकार परिशद घेतली. रेकॉर्डिंगांतलो आवाज आणि आपल्या आवाजात साम्य आसा, पूण तो आवाज आपलो न्हीच अशें ताचें म्हणणें. ताची खोलायेन चवकशी करपा खातीर मुख्यमंत्री तेच बरोबर अमित शहा उच्चस्तरीय समिती नेमतले अशें विश्वजीत सांगता. There was never a discussion of Rafael ever by Honorable Chief Minister Manohar Parrikar or myself or anybody. What is being allegations are being made by through the doctored voice audio by Mr. Randeep Surjewala. Manohar Parrikar has never made any kind of reference to Rafael or made any kind of reference to any kind of documents or anything. I have already informed my party president and national party president Shri Amit Shah ji regarding the happenings of the doctored video. I have also sent a detailed email along with a copy of the letter written to my Chief Minister Shri Manohar Parrikar asking for a criminal investigation and also the voice to be tested by any specialized agency. Never has this discussion of this issue taken place.
this doctored video needs to be investigated by the police and the crime branch, and I have also written to my National Party President Shri Amit Shah ji to please ask any top national agency to investigate into it and to come out so that these mischievous culprits can be exposed. विश्वजिताक सेगीत टार्गेट करपी काँग्रेसीचेर विश्वजितान खर आरोप केल्यात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान परतून कामाक सुरवात केल्ल्यान काँग्रेस देशपेरात जाल्या अशें तो म्हणटा. This is with reference to, I have just spoken to Manohar Parrikar, Honorable Chief Minister. We have had a detailed discussion on this doctored news that is going all over. I am getting calls from, I myself didn't know till I was told at 10:30 that this situation, somebody has, it sounds so much familiar that this has to be inquired into. I have requested by writing a letter to Honorable Chief Minister, as all the media in Goa are aware that the Congress has been making me a scapegoat for the last 16 months. Congress party in Goa is shocked at the presence of Mr. Manohar Parrikar in the secretariat yesterday. Minute they see Manohar Parrikar, they feel that they have lost ground once again. Last time when two MLAs from the Congress party, and starting from the point when I joined the Bharatiya Janata Party, they have been after me on constant occasions on various issues. After two MLAs broke from the Congress party and joined the Bharatiya Janata Party, again Chella Kumar made allegations that I was talking to him. I have not talked to Mr. Chella Kumar or any leader person from the Congress party, and I am not interested in talking to anybody. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. राहुल गांधीन मंत्री विश्वजित राणेच्या आवाजातले रेकॉर्डिंग आयकोवपाचो यत्न केल्ल्यान संसदेचे अधिवेशन बुधवारा तहकूब केले. पण दुसरे कडेन गोंयचो मुख्यमंत्री आणि आदलो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान हो आरोप न्हयकारला. The entire procedure of the deal from the beginning to the end was bypassed. The defense minister, Mr. Parrikar, was asked whether he knew about the new deal that bypassed the old deal. Mr. Parrikar himself said, I have no idea about the new deal. The defense minister stated this. I would like to, in the spirit of the 21st century, I would like to play this recording. It is a recording of a minister in the Goa government, where he is clearly stating something the chief minister of Goa has stated in a cabinet meeting. आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, राहुल जी. Please listen to me. Nothing will going on record like this. You will have to know. इस प्रकार के ना एलिगेशन करेंगे. You have to authenticate it. Okay, madam. If you are not going to give me permission because they are scared, I will read the transcript of the recording. No, that you have to authenticate it. Good evening, No. sir. I am sorry. Boss, First good you have evening. to- I had called today. Rahul ji, please listen to me. No, wait, wait. Are you authenticating I it? called today. There was a. It will not go something. He can't make others speak alive. 1 minute. Are you authenticating the statement? So, ma'am, I will not play the tape. Not. I will not play the tape. If it makes you happy, No. I will not play the tape. The House stand adjourned to meet again at 2:30. भलायकी मंत्री विश्वजित राणेचे पत्रकार परिषदे उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ट्वीट करून ह्या वादग्रस्त रेकॉर्डिंगाचे स्पष्टीकरण दिले. सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीची फटिंगपणां उक्तडार हाडिल्ल्यान वस्तुस्थिती न्हयकारपा खातीर काँग्रेसीचे यत्न चल्ल्यात अशें पर्रीकारान ट्विटांत म्हळां. मंत्री मंडळाचे वा हेर कसलेच बसकेत हे विशीं चर्चा जावकच ना अशेंय ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विश्वजित राणेच्या आवाजातले रेकॉर्डिंग मुखार आयले उपरांत आता काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपा दोनूय कडल्यान चौकशीची मागणी फुडें येवपाक लागल्या. विश्वजिता सयत भाजपा सरकार तो आवाज कोणाचो हाची चौकशी जावची म्हणटा, जाल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या घराचेर धाड घालून सीबीआयन चौकशी करची अशें काँग्रेसीन मागलां. मुख्यमंत्र्याच्या घरात संरक्षणाविशींच्यो फायली कित्याक, काँग्रेस विचारता. भाजपा मंत्री निलेश काब्राल आणि मिलिंद नायकान पत्रकार परिषदेत एक पत्र दाखयलें. तातूंत आपल्या आवाजाच्या रेकॉर्डिंगांच्या संदर्भात तपास करचो अशें विश्वजितान पर्रीकारा कडेन मागलां. हाचे फाटल्यान काँग्रेसीचो हात आसूं येता असो दुबाव भाजपाक आसा. कित्याक तर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान हाचे आदीं जायते फावटी हाचो उल्लेख केला. Honorable Chief Minister has taken the matter in his hands
आणि there will be a inquiry which will happen. राफायलाचा शब्द गोंयचे कॅबिनेटान लागनाच जाल्यार डिस्कशन कॅबिनेट कशें करतले आणि हे जे सगळें आसा इट इज म्हाका दिसता इज अ कुक्ड अप स्टोरी which Girish had initiated, which can be seen on the next day of the press आमचे cabinet, which has reflected on that statement. आणि आमचो artist friend, माझो friend artist friend, has used some sort of mimicry artist and created this audio and which is being circulated. Soon after our cabinet, he has made a statement where he alleges that Honorable Chief Minister is not being brought down because he has got lot of things of Rafael with him. And if you see today's press conference which is taken by the Congress, my good friend Mr. Siddharth Bhuyan has taken it. So he is an artist. I am just saying. So if they are involved or who is involved, the investigation will prove who is right or wrong. साऊंड इंजिनियर सिद्धनाथ बुयांवाचो भाजपाक दुबाव मारता. पूण ते वटेन संरक्षणाविशींच्यो फायली संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या घराकडेन कश्यो पावल्यो हे विशीं बुयांवानय दुबाव उक्तायला. पर्रीकाराच्या घराचेर धाड घालपाक जाय. तेच बरोबर पर्रीकाराचे सचिव आणि ताच्या मंत्रिमंडळाची चौकशी जावची अशें तो मागता. राफायल डिलाचेर जे आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आसात बाब गिरीश चोडणकर 4 महिने फाटीं सांगिल्लें की मनोहर पर्रीकारा कडेन राफायल डिलाच्यो मोदीच्यो फायली आसात. आनी आज तें सिद्ध जालें. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची मागणी आसा आमचे जे होम मिनिस्टर आसात राजनाथ सिंग हांणी हाची दखल घेवची. ज्यो एजन्सीज आसात CBI सारके ह्या स्टेटमेंटाची हांणी दखल घेवची आनी ताबडतोब गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे बेडरूमाची झडती घेवची आनी ह्यो फायल्यो खंय आसात, खंय लिपोवन दवरिल्ल्यो आसात, कसल्यो फायली आसात, केन्नाच्यान आसात तांचे घरान ही चौकशी करची. डिफेन्स मिनिस्टर तो आशिल्लो त्या टायमार पूण आज ना. सो आज ह्या राफायलाच्यो फायली ताजे घरा कडेन कश्यो मनोहर पर्रीकाराच्या घराचेर आनी खास करून बेडरूमाचेर रेड जावपाची गरज आसा. त्याच बरोबर ह्या सगळ्या हातून मनोहर पर्रीकाराचे जे निजी सचिव आशिल्ले कृष्णमूर्ती, रुपेश कामत, उपेंद्र जोशी हांची चौकशी जावपाची गरज आसा आनी झडती जावपाची गरज आसा. कारण ते गोंयच्यान तांचे बरोबर दिल्लीक गेल्ले आनी दिल्लीक आशिल्ले. ह्या कॅबिनेट मिटिंगे दिसा जे कोण मंत्री आशिल्ले, जे कोण ऑफिसर आशिल्ले तांची चौकशी जावपाची गरज आसा. अँड आय बिलीव दॅट इट इज राणेज वॉयस बिकॉज आय हॅव ऑल्सो स्पोकन टू हिम सो मेनी टायम्स ओवर फोन and I, being a sound engineer also, I can make out that is his voice. But rest, that's why I've said कितें खरें उलयलां कितें फोट उलयलां लाय डिटेक्टर टेस्ट जावची, चौकशी जावची ताची. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि इर्शाद शेख. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पणजे महामार्गावेल्यान येरादारी करतल्यांक एक बरी बातमी आसा. वेर्णा कुठ्ठाळे मार्गावयली येरादारी घुवणावपा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान आदले परस कमी लांबायेचो मार्ग सोदला. 14 किलोमिटरांच्या बदला पणजेच्यान हो मार्ग 4.5 किलोमीटर चड आसतलो जाल्यार कुठ्ठाळे सावन 2 किलोमीटर अंतराचो आसतलो. हे दोनूय एकतर्फी मार्ग. 3 महिन्या उपरांत येरादारी घुवणावपाची शक्यताय आसा. येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान बुधवारा परतून एक फावट कुठ्ठाळे वेर्णा मार्गाची पळोवणी केली. ह्या वेळार ताचे वांगडा कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्डाणा, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. कुठ्ठाळे ते वेर्णा मेरेनचो मार्ग एका वर्सा खातीर बंद करचे पयलीं ह्या मार्गावेली येरादारी घोडावपा खातीर पर्यायी मार्गाची तांणी पळोवणी केली. पयले खेपे वास्कोच्यान येरादारी घोडावपाचें आशिल्लें. हे अंतर जातालें 22 किलोमीटर. उपरांत चिखलेच्यान येरादारी घोडावपाचो निर्णय घेतिल्लो. तें अंतर जातालें 14 किलोमीटर. पूण आतां निवडिल्ल्या दोनूय एकतर्फी मार्गांक लागून हे अंतर अजूनय कमी जालां. पणजे सावन कुठ्ठाळी फेरी जेटी, ठाणे, लोटले सावन वेर्णा असो हो मार्ग आसा. मडगांवच्यान नवीन सर्व्हिस रस्त्या सावन वेर्णा कुठ्ठाळेच्या सांकवा मेरेन रेल्वे रुळाक समांतर असो हो रस्तो. खुबशे रूट आमच्या तकलेंत आयले. तातूंतल्यान एक रूट आयलो तो कोर्तालीमच्यान वाया ठाणा वीच गोज टू पोंडा
एंड देन टेक रायट टर्न आनी वयर केसरवाल जी विलेज आसा त्याच्या वयर जो रस्तो भायर सरता मेन रोडा थंय पर्यंत ट्रॅफिक विच इज कमिंग फ्रॉम पंजीम only light motor vehicle means we want to make a new road almost say about 4.5 kilometer which will be helpful in future to railways and also to the local people who come out directly to main Chikli road. पणजेच्यान वता आसतना 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जातले आणि हांगच्यान वता आसतना फक्त 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जातले. नेक्स्ट 4 days आमचे सगळे इन्स्पेक्शन ड्रॉविंग्स रेडी करतले आणि आम्ही काम चालू करतले. ओनली वन साइड इट विल बी 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा अँड अदर साइड इज जस्ट 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा. वन साइड कोठ्ठाळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची दादागिरी चालू आसा, खास करून वेळेर सोरो पियेवपी पर्यटकांची. भौशीक सुवातेर सोरो पियेवपाक गोंयांत मनाय आसा, तरीकय पर्यटन कायदो मोडटना दिश्टी पडटात. जाल्यार आमचे अधिकारी दिश्टी पडूनय पळोवंक नाशिल्ले वरी करतात. कळंगूट दर्यादेगेचे प्रतिनिधित्व करपी एक राजकारणी हाचेर चिंतन बसका जावंक जाय अशें म्हणटा. पळयात. उत्तर आणि दक्षिण दर्यादेगांचेर आता बियरीच्यो आणि सोऱ्याच्यो रित्यो बाटल्यो पातळिल्ल्यो दिश्टी पडपाक लागल्यात. दरेका दर्यावेळांचेर कोयर उडोवपाची बल्लां आसात, तरीकय रित्यो बाटल्यो वा हेर वस्तू त्या बल्लांनी उडोवपाची तकालस हे पर्यटक घेनात. पेडणे पोलीस स्टेशन जे बीच लायन जुडिशन आसा मांद्रे मतदारसंघाची ते कांयच जावं ना. काल ट्रॅफिकूय सुरळीत जातली, लॉ अँड ऑर्डर कांय ना, चोरी बिरी कांयच जावं ना. अजून पासून तरी कांयच रिपोर्ट जाल्लेलो ना. एवरीथींग इज पीसफूल. 31st इज व्हेरी व्हेरी पीसफूल. 31 डिसेंबराक दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर अशेच तरेन सोऱ्याच्यो रित्यो बाटल्यो शिपडिल्ल्यो. पूण 1 जानेवारीक दर्यादेग नितळ करप्यांनी त्यो बेगोबेग एकठांय केल्यो. पर्यटक कोणाचेच आयकनात, हीच खरी अडचण. आयज कांय दिसना आनी हे सगळे येताय ते सगळे बिगडाकार ते सगळे वचोन थिंगा बिचाचेर सोरे पिताय ती बाटले फोडटाय. आतां हांव सकाळ सावन सांगत आहा तांकां बाटले व्हरनाकाय बाटले व्हरनाकाय, खंयच्या जाल्यार लिपताय आनी येता ते भितरल्यान सगळे हे कोताय. उपसभापती आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दर्यावेळेवेल्या ह्या प्रकारांचेर आळाबंद घालपा खातीर चिंतन बसका आपयल्या. ट्युरिझम सेक्टरान आमी म्हणटा वाडत आहा, पूण क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जे येवपाक जाय आसले गोंयांत ते येवंक ना ह्या फावटी. आनी हेचेर चिंता व्यक्त करपाची आयज गरज आहा. चिंतन बैठक म्हणटा आमी ती करूंक जाय. मिनिस्टर ऑफ ट्युरिझम, GTDC ऑफिशियल्स, ते कोण ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तेंचे आहात तेणी बसपाक जाय आनी हेचेर एक चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. तितून आमचे जे मेंबर्स ऑफ द हॉटेल इंडस्ट्री, TTA जी आहा, ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा, तेणी बसोन चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. तितून कोस्टल बेल्टाचे MLAकूय आपोवंक जाय, सरपंचांक आपोवंक जाय. आनी म्हाका दिसता ट्युरिझमान आमी आनीक इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा. सगळे बाटले फोडून सारके बिचाचेर चलपाक जागो नासलो. आमी प्रॅक्टिकली आमी मनीस घालून काडलेले आहा. म्हणजे व्हडले ट्युरिस्ट आमकां जाय काय? दॅट इज अ अल्कोहॉल डेस्टिनेशन वेर अल्कोहॉल इज अवेलेबल ऑन द रोड. यू कॅन ड्रिंक ऑन द रोड अँड ब्रेक अ बॉटल ऑन द रोड. इज दीस ट्युरिझम वी आर प्रोमोटिंग? तेंकां पळोवन दुसरे बरे ट्युरिस्ट वचपाचे आहा आनी येवपाचे ना गोंयांत. सिलिंडर घेवन काल कोण कुकिंग करता इन द पार्किंग लॉट. सिलिंडर काडला भायर, हांडयो काडल्या भायर आनी कुकिंग चालू केलें. सायडीक एटलिस्ट 30-40 गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा. दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप कामोलकार. गोंयांत रस्तो अपघातांचे प्रमाण कमी जावन 33% पावला अशें येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. प्रसार माध्यमांनी केल्ले जागृतायेक लागून अपघातांचो आंकडो देंवला अशेंय ताचें म्हणणें. हेल्मेट घातल्यार अपघातात मरण येवपाची शक्यताय कमी आसता अशेंय ताणें सांगलें. ह्या वर्सा ताच्या खात्यान केल्ले कामगिरीची माहिती ताणें ह्या वेळार पत्रकारांक दिली. जो डेथ रेट आसा गोंयांत तो 33% लो जाला. सो ज्यो गोश्टी तुमी येता तशेंच हांव ज्यो तुमी छापता त्यो ताका धाडटा, म्हणजे तांकां अलर्ट करता. त्या खातीर जालां तें. आनी दुसरें म्हणजे हेल्मेट आमी कंपल्सरी केलें, त्या खातीरूच डेथ रेट खूब कमी जालो. एक्सिडेंट रेटूय कमी जाला गोंयांत. आमी ब्लॅक स्पॉट जे आसा पळय ते करता आसतना सेफ्टी मेजर्स घेतले, सगळे रोड इम्प्रुवमेंट. तुमकां हांव एकूच एग्जाम्पल दिता. आमी जो ओल्ड गोवा टू पणजी रोड केलो वयलो कदंबा, ताजे पयलीं सकयल्लो रोड आशिल्लो
वर्सा 200 एक्सिडेंट सकल्ल्या रोडार जाताले बारीक मोठे. विल यू बिलीव दॅट नॉट इवन 19 एक्सिडेंट्स आर देर ऑन टॉप. आणि सकल्ल्या रोडाक एक्सिडेंट सामके झिरो जाल्या. लायटीचेर चलपी 100 बसी घेवपा खातीर राष्ट्रीय थर्मल पॉवर महामंडळा कडेन करार केला अशें ढवळीकारान सांगलें. चार्जिंग पॉयंट बसोवपाचो ह्या करारात आस्पाव आसा. आमी अशें ठरयलां की कोणती NTPC कडेन एग्रीमेंट करपाचो आनी 100 बसी घेवपाच्यो. 200 चार्जिंग स्टेशनां तांचे कडच्यान घेवची. पूण तांकां कंडिशन घातलां आमी. आमचे सगळे बस स्टँडार चार्जिंग आसतले, त्या शिवाय पंपार चार्जिंग स्टेशन आसतलीं. आनी तांकां कंडिशन कितें घातलां आमी NTPC की तुमकां आमी सगळें दिता प्रोवायडेड तुमी रिक्षा खातीर चार्जिंग स्टेशन तयार करपाचें. गाडये खातीर बारकेल्यो गाडयो ज्यो आसा टू व्हिलर आनी टू व्हिलर वी हॅव डिसायडेड टू प्रोवायड आवर बस स्टँड्स. आणि सगळे जे त्यांच्या अंडर जे पेट्रोलियम हे येता आमचे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायन्स पेट्रोलियम तांकां रिक्वेस्ट करून थंय चार्जिंग स्टेशन करचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उपसभापती मायकल लोबोन आपल्याच पक्षाचो वांगडी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोचेर टिका केल्या. पंचायत कायदो चालीक लाय, व्यवहाराची प्रक्रिया सुदरय, मायकल मॉविनाक सांगता. पंचायतींक आनीक अर्थीक अधिकार दिवपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिसता. कळंगूटची पंचायत क्लास 1च्या पावंड्यार पावल्या खरी, पूण तिचे कडेन मर्यादीत अर्थीक अधिकार आसा, मायकलचें म्हणणें. Class 1 village panchayats that till now they are following the old rules. आधी जे रूल फॉर्म केल्ल्यो की 5 लाख रुपया तांकां मोडपाक जाता. कालांगूट पंचायती कडेन मातसो एक 14-15 कोटी आहा. कांदोली पंचायती कडेन तश्योच आहा एक 15 कोटी. तांकां मोडपाक गव्हर्मेंट परवानगी दिना. येता ते असेंब्लीन आमच्या मोवीन गुदिनोन घालचे, कित्याक आमचे कडेन व्हडलें एक्सपेक्टेशन आहा. Because I used to see Movin Gudino in the assembly when he was in opposition or even in ruling. He used to talk so much in the assembly about bringing reforms in the different departments of government. So I am requesting him to bring reforms in his own department, that is Panchayat Raj Act, because इतल्यो पंचायती जी आहा गोंयान तांकां सगल्यांक त्रास जाता. गव्हर्मेंट म्हणटा गटर आमी बांदचे ना. आमचे कडेन वी विल नॉट इंटरफियर इन द विलेज रोड्स और एनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑल्सो वेर वॉटर लॉगिंग इज कन्सर्न. दॅट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द पंचायत म्हणटा. सो पंचायत जेन्ना पयशे मोडूंक सोदता तेन्ना पंचायतीक कितलेशेच आडकोडे येता. सो हे 5 लाख आहा ते क्लास 1 पंचायतीक इमिडिएटली 25 लाख करचे. वी टॉकिंग 1996 and 2019 20 वर्सां जालीं. 20 years आयज रेटी खंय पावल्यो. 20 लाख म्हणजे कांयच न्हू. सो एट अ टायम तांकां 20 लाखाचो टेंडर घालूंक दिवचो अप टू द लेवल ऑफ BDO. 20 लाखा वयर आहा जाल्यार अप टू द लेवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी तांकां कितें फॉर्मेलिटी आहा पळय जे इलेक्ट्रिकल काम करता ते इलेक्ट्रिकल काम इमिडिएटली अप टू 5 lakhs पंचायतीक पावर दिवचो. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. दाबोळे विमानतळावेल्या कस्टम अधिकाऱ्यांनी एअर इंडिया विमानांतल्यान मंगळारा 19 लाख रुपयांचे विदेशी चलन जप्त केले. बंगळुरूच्यान दुबय वचपी प्रवाशाकडल्यान ही रक्कम जप्त केल्या. पळयात पुराय बातमी. हे विमान बेंगलोरच्यान गोंयासावन दुबय वचपाचे आशिल्ले. दाबोळे विमानतळार विमान देंवतकीर कस्टम अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. विमानांतल्या एका आंतरराष्ट्रीय प्रवाशाची तपासणी करतकीर ताचे कडेन 19 लाख रुपयांचे विदेशी चलन सापडले. फुडली चौकशी चालू आसा. दाबोळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.